OSS 2023 खळानातले मिनतीन रत्नाचे उमेदीन खळानातले मिनतीन मोगचनो नमस्कार. सांपावलून रोमागरांक बरयल्ल्या पत्रांतले अध्याय एका फाटल्यान एक वाचून आमी मुखार वेते आसा. आदल्या आंकड्यांत आमी 6वो अध्याय वाचलो. थंयसर 2 विशय सांपावलू प्रस्तुत करचे आमी समजून घेतले. एक, पातकाक मरून क्रिस्तांतय जियोया. त्या उपरांत आमी नितीचे गुलाम हे 2 विशय प्रस्तुत केल्ले आमी समजल्या. तर आतां 7वो अध्याय वाचूंक मुखार सरया. ह्या 7व्या अध्यायांत 3 माताळे आसात, 3 सबटायटल्स आसात. पयलींचो लग्नाची सर. सर म्हळ्यार दृश्टांत, इंग्लिशांत एग्जाम्पल, कन्नडांत उदाहरणे. आतां लग्नाचे एक दृश्टांत दिवन सांपावलू कितें सांगूंक आशेता समजोवया. भावांनो, नियमशास्त्राचो तोडोपुणी परिचय आसलेले लागीं हांव आतां उलयतां. एक मनीस जिवंत आसासर मात्र नियमशास्त्रान ताचे वयर अधिकार चलोवयेत म्हणून तुमचे मदें नेणासलेलो कोणी आसा? दृश्टांताक लग्न जाल्ले बायलेक तिचो घोव जिवंत आसासर कायद्याचो बांद आसा. पूण तो मरत जाल्यार तिका बांदलेल्या त्या कायद्यातावन तिका सुटका मेळटा. तिचो घोव जिवंत आसतना आनी एक दादले लागीं जियेत जाल्यार ती प्रद्वारीण जाता. पूण तिचो घोव मरत जाल्यार ती त्या कायद्यांतली सुटोवन एक स्वतंत्र स्त्री जाता. देखून ती दुसऱ्या दादल्या लागीं लग्न जायत जाल्यार तोवळ ती प्रद्वारीण जायना. हें आमकां कळीत आसा. लग्नाचो बांद तुटोचे जाल्यार लग्न जाल्ल्या दोगां मदें एकल्यान मरोंक जाय, जावं दादलो वा स्त्री. तेन्ना मात्र तिणें वा ताणें आनी एक लग्न जावयेत. तेंच हांगा सांपावलो म्हणूं लागलो. आतां हें लग्न आनी नियमशास्त्र कशें तो सांगाता हाडटा तें मुखल्या वळींनी आमचे लागीं तो उलयता. 4थ्या वळींतावन, भावांनो, तुमचें तें घडलां तशेंच तुमी क्रिस्ताचे कुडीचे सांदे जावन नियमशास्त्राक मरोंक पावल्यात. देखून आतां तुमी दुसऱ्याचे म्हणजे देवा पासोतू तुमी फळादीकपणी जिवचे खातीर जाका मेल्ल्यांतलो जिवन उठयला ताची तुमी जाल्यात. तो कितें म्हणटा? तुमी पातकाक मेल्यात आनी आतां जेजूची तुमी जाल्यात. आमी सैंबा प्रमाणे जिवन आसतना नियमशास्त्रा वरवीं उसांबोळ जाल्ल्यो पातकाच्यो ओडण्यो आमच्या कुडी विश्व्यांनी जिव्यो आसल्ल्यो आनी हाचो परिणाम जावनूच मरणाक जीक मेळ्ळी. पूण आदीं आमकां बंदेंत दवरतल्यो त्या संगतीक आतां आमी मेल्या आनी नियमशास्त्रतावन सुटल्या. तशें जाल्ल्यान बरपी घाल्ले पोरणे नियमावळी प्रमाणे न्हय, बगार प्रेरक आत्म्याच्या नव्या जिवितान देवाची आमी सेवा साकरी करता. सांपावलू हांगा स्पश्ट म्हणटा की आमी पातकी जिविताक मेल्या, त्या देखून आमी आतां स्वतंत्र जाल्या आनी आतां आमी देवाची भुरगीं जाल्या जेजू क्रिस्तांत. कशें एक दादलो वा एक स्त्री
मेल्ल्या वेळार तिच्या वा ताच्या सांगातिनीक आनी एक काजर जावं अवकस आसता, तशेंच आमी पातकाक मेल्या आनी जेजू क्रिस्तातय स्वतंत्र जाल्या. आतां दुसरो माताळो नियमशास्त्र आनी पातक 7व्या वळींतावन मुखार वाचया. तर आमी कितें म्हणचें? नियमशास्त्रच पातकी म्हणचें? बिलकूल न्हय. पूण नियमशास्त्र नातलेलें जाल्यार पातक कितें म्हणून म्हाका कळीत जातें ना. दृश्टांताक, पेल्याच्या वस्तूची आशा करिनाका हो कायदो नातुल्लो जाल्यार तसली व्हडणींच म्हाका भोगती ना. ह्या उपदेशा वरवीं सर्व तरांची खोटी आशा म्हजे थंय उठोवंक पातकाक संदर्भ मेळ्ळो. कित्याक नियमशास्त्र नातलेलें जाल्यार पातकाक जीव आसतो ना. एक काळार हांव नियमशास्त्रा विणें आसलो, तो वळो म्हजे थंय जीव आसलो. पूण उपदेश दितच पातक जीव जालें आनी हांव मरूंक पावलो. म्हाका जीव दिवचे खातीर म्हूण दिल्ल्या उपदेशानच म्हाका मरणाक पावयलो. कित्याक उपदेशाचो संदर्भ धरून पातकान म्हाका फटयलो आनी कायद्या मरिफात म्हजो जीव काडलो. नियमशास्त्र आपलेस्तकी पवित्र, नियमशास्त्रांतले उपदेशी पवित्र, निती बरीत आनी बरे हाका दुबाव ना. तर जें बरें ताणेंच म्हाका मरणाक हाडन पायलो म्हणचें? न्हय, बिलकूल तशें न्हय. पातकान म्हाका मरण हाडलें आनी त्या वरवीं कितें म्हाका बरें आसलेलें तें वापरून पातकान आपलें खरें स्वरूप उगडापें केलें. अशें उपदेशा मुखांत्र पातकान आपले मारेकार बोळी दाखयले. आतां 11सो विशय मनशा मदें आसलेलीं 2 सैमां. आमी मनीस म्हणटना आमचे थंय 2 सैमां आसात. एक आत्मीक सैम आनी एक कुडीचें वा संवसारी वा लौकीक सैम. आतां ह्या 2 सैमां मदें कितें जाता तें सांग पावलो ह्या अध्यायाच्या 11च्या भागांत विवरिता. 14व्या वळींतावन वाचया. नियमशास्त्र आत्मीक म्हूण आमी जाणा, पूण हांव रक्तामासाचो पातकाचो गुलाम जावंक विकला तसलो. हांव करता तें म्हाकाच समजना. कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना. बगार जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करता. म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करता. जाल्यार नियमशास्त्र सोमा आनी उत्तीम म्हणून हांव ओपलेलें बरी जालें. देखून म्हजे कुशे विरोध आसा तें हांव करतना निजाकी हांव न्हय, बगार म्हजे थंय जी येता तें पातक करता म्हूण जाय. जें कितें बरें तें म्हजे भितर म्हणजे म्हज्या रक्तमासाच्या सैमांत वस्ती करिना म्हूण हांव जाणा. कित्याक बरें करया म्हूण म्हजे थंय अत्रेक आसल्यारय करची सकत म्हजे लागीं ना. म्हाका करूंक मन आसा तें बरें हांव करिना. बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करता. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करता जाल्यार हांव न्हय, बगार म्हजे थंय वस्ती करता तें पातकच करता. देखून हो एक नियम म्हजे थंय दिसून येता. हांवें बरें करूंक मोन केल्ल्या वेळारय
वायटच म्हाका आपणाशी ओडटा. म्हज्या काळजाचे गुंडायेंत देवाच्या नियमशास्त्रा विशयंत हांव संतोसतां. पूण म्हजी विचारशक्ती पसंद करता त्या कायद्या विरोध झुजतलो आनी एक कायदो म्हज्या कुडी विश्व्यांनी वस्ती करता ते म्हाका दिसता. हो, म्हज्या कुडी विश्व्यांनी वावुरतेल्या पातकाचो म्हाका गुलाम करूंक सोदता. कसलो निर्भागी मनीस हांव. मरणाचे पदवेकाल आसलेले हे कुडीतावन कोण म्हाका वाटायत? जेजू क्रिस्तान आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटावंक शकता. त्या देवाक जावं अर्गा. देखून म्हजी गत असली जाल्या म्हज्या गिन्यानान देवाच्या नियमशास्त्राक हांव खाल जावन चलतां. तरी म्हजे अस्कत सैंब पातकाच्या नियमांक गुलाम जावनूच आसा. सांपावलो अपुर्बायेच्या रितीन आमचें तें चलचें तें झुजू विवरिता. आमकां सगळ्यांकी बरें करूंक जाय, कोणाकीय वायट जिणी जेवंक नाका. पूण थंयसर वायटाक वोडटा तसली, पातकाक लोटून घालता तसली एक सकत आसा. आनी ह्या सक्ते मदें, बऱ्या आनी खोट्या सक्ते मदें सदांय एक झुजू चलते आसा. आनी ह्या झुजांत जर आमी जेजूक चिटकोन रावल्या तेन्ना आमी जैते वोन जातल्या म्हूण सांपावलो बरवशाच्या उतरांनी हो अध्याय आखेर करता. तर मुखल्या अध्यायाक राखून रावया. देव बरें करूं. OSS 2023 खळानातले मिनतीन रत्नाचे उमेदीन खळानात